तर मागीर मदीं राव ओके स्टार्ट व्हाट वाज द इश्यू फुड्यो कोण उलयता ओके मोठ्या ओके या तुमचें नांव सांगा मातशें व्हडल्यान उलयता फिशर डिपार्टमेंटान तुजे डायरेक्टर खंय पळयले आनी ताका मेमोरंडम दिवपाक आज गोंयांत गोंयांत सगळे इलिगल फिशींग करता एलईडी लायट घालून नुस्तें मारतात बुल ट्रॉलिंग करून नुस्तें मारतात स्पीड हाय स्पीड इंजीन घालून नुस्तें मारतात ट्रॉलिंग करून आनी हे इतले नुस्त्याक गैया पळय येता ते आमकां ट्रेडिशन फिशरमॅनाक झाडां इल्लेट आमचेर घालताय ते फूल ट्रॉलिंगाक आनी एलईडी लायटीन तेका स्पीड बोट फिशिंगाक सगळीं आमची झाडां हिबाड करून तेका पावयतात ते नुस्तें आमकां मारूंकूय दिनाय आनी आमगे झाडांय घालपाची नाय त्या खातीर आमी तेका सांगपा येयलें कितें डायरेक्टर फिशरी डिपार्टमेंटाक थोडे पेट्रोलिंग बोट आहा पेट्रोलिंग बोट खंय पेट्रोलिंगा वयता पूण ते खंय एक दीस पावन खंय ते बोट्यो थंय नाय फिशींग कोताय त्यो आनी ते खरे पेट्रोलिंगा वयताय न्हिदताय ते फिशरी डिपार्टमेंटाक फिशरी डायरेक्टर खबर ना आमी तेंचे जळ मुखार पासून हाडले जाल्यार तेंकां आजू पासून तो म्हणटा आमकां खबर ना खंय आयले हय बोटीची लायट एलईडी लायट घातली बोट जोडेर रावन दिश्टी पडटा आनी सारको आमचो दोयर उजवाड जालो आमकां गडपाचो दिश्टी पडटा ती भाशेन पूण फिशरी बोटी खंय पेट्रोलिंगा वयता दिश्टी पडना आतां तेणी कमिटी घालपाक गेल्या आनी तेतून 10 जाण आमगेले कमिटी मेंबर ते आतां पेट्रोलिंग बोटीचे तांकां आमकां घालपाचें थारायलां आज आमी तांकां आमची तेंची कोणाक घालपाले गव्हर्मेंटाक वयच्यान खंय आमकां आमी रजिस्टर करतले आनी फिशिंगा एका पेट्रोलिंग घालता ते बोटीचेर आमगे मनीस सोदले तेन आतां नांव दी म्हणल्यार डायरेक्टरान आतां केदोसो वचपाचें तुजें थारायलें ना आमगे मनीस केदोसो पेट्रोलिंग बोटीचेर जाता सांगलो ना फकत नांव येतली आनी ती नांव तिंगा दवरतली आमगे मनीस ते पेट्रोलिंग बोटीचेर चडले ना चडले ते आमी खबर ना देखून हांव तुजे डायरेक्टराक म्हाका ताबडतोब हे आमगे कमिटी नांव घेतली पेट्रोलिंग बोटीचेर चलोवचें आनी पेट्रोलिंग डे आनी नायट चालू करचें आनी जे इलिगल पळय कितें फिशींग जाता फूल ट्रॉलिंग एलईडी लायट हाय स्पीड इंजीन ते ताबडतोब करचें आनी कायद्या कोण हाडून ते कारवाय करची तुमचें नांव सर तें नांव अग्नर रॉड्रिगीस प्रेसिडेंट गोंयचे रापोर्टकार गोंयचे आयज आमी मेमोरेंडम दिवपाक येयल्या आनी ह्या मेमोरेंडमाक 10 एसोसिएशनान सायन केलेली आसा 2016 एलईडीचो बॅन जाल्लो एलईडी लायट आनी बुल ट्रॉलिंग आमचे गोंयचे उदकान बॅन जाल्लो यूज करपाक तशेंच 2017 सेंट्रल गव्हर्मेंटान आख्खे EEZन बॅन केलें अप टू 200 नॉटिकल मायल आतां गोंयचो सरकार आनी डिपार्टमेंट पळय आहा अजून पासून टील डेट एलईडी लायट एकूय धरूंक ना फूल स्विंग एलईडी लायट चालू आसा आमची खूद MLAची बोट महाराष्ट्र गव्हर्मेंट धरता पूण आमची गव्हर्मेंट आमची एकूय बोट धरना आतां मालपे पळय फिशींग करता कर्नाटका गव्हर्मेंट तेंचेर एक्शन घेता कर्नाटका फिशरमॅनांनी तांकां बॅन केला अप टू 200 नॉटिकल मायल पूण हे मालपेचे बोट आमचे गोंयांत भितर येवन 12 नॉटिकल मायल भितर येवन फिशींग करता आनी सरकाराक डिपार्टमेंटाक अजून पासून कांय एक्शन दिता आतां एक्शन घेता कोण फिशरमॅन आपणाची लायफ रिस्क करून तो दोरयान वयता आनी तेका दवरून ते हाडटा आनी हाडूनय हे अंडर वेल्यू करून हेंकां थोडे फायन मारून हेंकां सोडटा आतां हे जे मालपेचे बोट तलवार घेवन पिस्तॉल घेवन येता आनी आमचो लायफ रिस्कान आसा फाल्यां कितें जालें दोरया भितर आनी कोण मेलो कोण जबाबदार आसतलो सो आमी सरकाराक म्हणटा स्पेशली फिशरीज डिपार्टमेंटाक
ताबडतोब बुल ट्रोलिंग मालपे आणि LED लाईट फिशिंग बंद करचें, नाल्यार गोंयचे फिशरमॅन कितें करपाचें करतले. आनी सरकाराक परत रिमायंड करता, 2016 आमी सगळे जाण डिपार्टमेंटा कडेन येयल्ले, परत येवचें पडटलें. कित्याक नुस्तें आयज कोणाक ना. एक सायड मालपे, एक सायड LED लायट, एक सायड सगळी सायड सबसिडी तुमी देंवयला, दुसरी सायड पेट्रोल वाडीत वयता. अरे आमी उरतले कशें? आमची फॅमिली आसा, 80,000 फिशरमॅन आमी, आमची फॅमिली कशी जगतली? सो हांव डायरेक्टराक आनी फिशरीज मिनिस्टराक एक्शन घे म्हणटा. सिन्स यू हॅव बीन अ फिशरीज मिनिस्टर, तुवें आजून पासून आमकां एक काम करून, आय एम सॉरी टू से दॅट, एक्शन घे. टर्म तुजो काबार जावपा येयला, तूं केन्ना एक्शन घेतलो? तुम्ही शिफ्ट जाले हिंगाचे थिंगा कोणाक लागून? लोकां खातीर तुम्ही म्हणलेले, आयज लोकांचे तुम्ही एक तरी काम करता तेय ना. सो हांव मागता गोंयचे CMाक, तो होम मिनिस्टरूय आसा, हे भायले बोट भितर येता, फाल्यां ते टेररिस्ट जावपाक शकता. कोस्ट गार्ड कितें करता, कोस्टल पुलीस कितें करता, कांयच एक्शन ना. तुम्ही अशें तांकां बोटी हाडपाक दिले भितर येवपाक, इलिगल फिशींग करपाक, फाल्यां टेररिस्ट येतलो, बॉम्ब घालतलो, दॅट विल बी द एंड ऑफ गोवाज इमेज बिकॉज इज अ टुरिस्ट स्टेट ऑल्सो. किती असं आलं तुमचं कितें डायरेक्टरान? ना आता डायरेक्टर कितें आहा, डायरेक्टरान सांगलां की 10 मेंबर कमिटी करतले. सो ते 10 मेंबर कमिटीन आमी आमचे फिशरमॅन एसोसिएशनाचे नांवाक दितले. आनी त्या कमिटीन जेन्ना बोट पेट्रोलिंगाक वयतले तेन्ना हे दोग जाण हे बोटीचेर वयतले म्हणून तेणेन सांगलां. आतां ही कमिटी पळय आमी सरकाराक सांगता हे करचें, आनी विथीन 6 days भितर हे कमिटी घडचें. नाल्यार तेच्या भायर तुमी गेले डिले केले, आमचे गोंयचे फिशरमॅन कितें आहा ते करतले. Who is responsible for all this mess? ना आतां पळय हे मेमोरेंडमाचेर वी हॅव इवन गिवन द नेम्स एंड वी हॅव आस्क्ड टू सेंड देम नोटिसीस एंड टेक इन्क्वायरी. आतां सपोज वी हॅव रिटन दिस लेटर टू द फिशरीज मिनिस्टर, फिशरीज डायरेक्टर, CM, इन्क्लुडिंग द सेंट्रल मिनिस्टर रुपाला. आता हेजेरूय तुम्ही एक्शन घेना, देन वी विल लूज द ट्रस्ट इन दीस गव्हर्मेंट एंड इन दीस डिपार्टमेंट. आनी तेच्या उपरांत आमी कितें जातलें हे डिपार्टमेंट आनी गोंयचो सरकार रिस्पॉन्सिबल आसतलो. कितले वर्सां जाले आतां मेळटा तुमी येवन, तुमकां रिस्पॉन्ड केन्नाच मेळना. तुमी येता मेळटा लेटर इनवर्ड करता चल्ले, आतां नवी तुमी कमिटी करता. तुका दिसता वील फिशरी डिपार्टमेंट एक्ट ऑन दीस? नो, आय एम होपफूल. कित्याक तेन्ना डायरेक्टर शर्मिला मोंटेरो 2016 आशिल्ले, तेज्या अंडरान तो कायदो जाल्लो. पूण आतां कायदो पाडपाचो टायम येयलेलो आसा. आनी डायरेक्टराकूय सांगता हें फायनल आमचें तुजे कडेन मेळोन. हेच्या उपरांत कितें जातलें तूं रिस्पॉन्सिबल आसतलें. कित्याक तुका प्रेशर बी पडटा आसतना आमकां खबर ना, पूण तूं एक्शन घे. कित्याक गोंयचो फिशरमॅन काबार जावपाक येयलेले आसा. But how long you people will wait? But from last 2 years we are hearing the same thing. No action from your side. ना आतां आमी दवरीत आहा बोट, ते भायर PIL आसा कोर्टान फायल केलेलो आसा, पूण डिपार्टमेंट एक्शन घेयना. तुम्ही केन्ना कंप्लेन करता तेन्ना तुमकां हे कंप्लेन आसा न्ही बोटी आसना म्हणून दे आर नॉट एबल टू डू प्रॉपर पेट्रोलिंग. ना हे डिपार्टमेंटाची एक्सक्यूज आसा. पेट्रोलिंग बोट आसा ना म्हूण ना. आमचे पळय कंप्लेन जाता तेन्ना आमी इलिगल फिशींग करपता जाल्यार तेन्ना भितरी पेट्रोलिंग बोट खंय आसता जाल्यार ते आतां LED करता. आमचे कंप्लेन करता आमचे जाणा आमी इलिगल कोताय जाल्यार अशें आमकां डबल कायदो म्हणटा सगळें एक आसता. आमी म्हणटा आमकां इलिगल कोताय आमकां सोड म्हूण आमी तेंका धर म्हूण नाय. जेन्ना आमी कायद्या भायर फिशींग कोताय कायद्या इलिगल जाल्यार आमकां धरचें. मेरा बड़ा कैमरा है. फोटो मारो.